गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी अपसो सगळी बरी आहा म्हणून आम्ही बी बरी आहा. आणि 2 दीस जाल्या काय ब्लॉगाचेर ना एंडिंगूय घेयना स्टार्टूय घेवंक ना एंडिंगूय घेवना. मातशें जिवा बंद नाहलोलें तेका लागून हांव नाहलोलें अशें एंडिंगूय घेवना आनी स्टार्टिंगूय घेवना आहलोलें. सो आयज हांव स्टार्टींग घेता सांगता तुमकां. ब्लॉग्स म्हाजे येवची ना 2 दीस अशे रेसिपीज घालतले 2 दीस आनी तेच्या उपरांत तुमकां ब्लॉग्स येतले कित्याक त्या दिसान खूंय वचप जावं ना खूंय वचो ना आनी काय शूट बी आसा व्हडलेशें कांय ना. सो घरांतलें रुटीन कितें दाखयता तुमकां सो रेसिपी शूट करता कितें रेसिपी घरान कितें रांदलां न्हू तें तुमकां शेअर करता. सो हांवें देरीन केलेले ब्रश टी चायेक म्हळ्यार बाबाक केलो तेणें 2-3 पाटी करून दिलेली पूण रेसिपी शूट करूंक ना आहलोली टायमूय मेळो ना आहलोलो आनी एक बार तो करून दोता बाबाक. सो एक पाटी हें कोता तेन्ना सो तेणें केलें सो तेन्ना रेसिपी शूट केली. सो तें तुमचे कडेन आतां शेअर करता. आतां रेसिपी स्टार्ट करता आनी तुमकां एंडा मेवता. ओके कोया तुमी हांव समजता तुमी आहा म्हूण बरी हांव आहा बरो तुमच्या मनांनी. आनी आयज हांव ब्रश टीक करता मायक्रोवेव्हान ब्रश टीक करता आनी दाखयता कशें करता तें. फ्लावर मैदा 200 ग्राम 10 ग्राम इस्ट सॉल्ट 1 कुलेर ऑयल आनी उदक. हितून दुदान आतां हो इस्ट घालता पयलो हो इस्ट घालता कालयता आनी दाखोवन दवरता. कालून मातसो फुगोवन जावो बाकीचें मागीर दाखयता कशें करता. घालता उदक हो इस्ट पळय फुगला पळय तो आनी तेल. देखो क्या हो गया फूल के पीठ काडलेले पळय फुगोवन कितें जालां पळय तें मोठें तें काडटा. हेजे आतां गुये काडटा. ते गुये काडून हाती कितें तेल लायता अशें करून मागीर दाखयता. आवनान घाल हें आतां आवनान घालता बेक करपाक. जे चायेक ब्रश टीक केले तुमी बी घरा करून खावपा जाता. ओके ब्रश टीक केले तुमी पयले रेसिपी पळय आनी तुमचे कडेन मायक्रोवेव्हन आसल्यार मायक्रोवेव्हनानूच आवनाची गरज ना मायक्रोवेव्हनानूच करून जाता तें. शेअर करूंक विसरना. थँक्यू. बोदी सुद्धा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करू विसरू नका. ओके मेळशी नेक्स्ट व्लॉग. अंटील देन बाय गायज.